मडगांव फातोड्डा वाठारांत पावसाच्या दडकेन सगळीकडेन उदक तुंबला। वचत थंय रस्त्यार उदक भरला। लोकांच्या दुकानांनी उदक भरून सामानाची वाट लागल्या। कागाळ करूनय पालिका लक्ष दिना म्हण थळावे कागाळ करतात। एडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ड्रेनेज क्लीन केला हिंगा कांयच करूना ड्रेनेज क्लीन करू ना ताका लागून ते तेका लागून हे क्लीन करून वयर दवरला ते बुडोवन परत पडले भितर ड्रेनेजीस आहा हांगा न्हू आसा कांयच क्लीन करूना हे दवरला थंय ते पॅक घाल ते एपडे थंय उदक कशें वयता पळय सारकें फुल पावरफुल वयता उदक ते वयल्यान येता उदक सगळें हय सगळे वयल्यान येता कितें ते 3-4 फावटी सांगलें ताका म्युन्सिपालिटी बी सांगलें कळटुका हे भरून अशें येता की हांगा डबल उदक येता थंयचे सोडलेले बी खंयचे येता एक्स्ट्रा खंयचे वयले उदक सोडलेले आसा आनी ते सोडून भितर डबल येता ह्यो पाणीचें उदक आसा थोडी मुखाल्ल्यान बारीक आहा म्युन्सिपालिटी सांगलें आयकना जाल्यार आनी वयल्यान हांगच्यान डायवर्ट करून अशें दिल्लें आसा ही म्युन्सिपालिटी एक्शन घेना। आता जस्ट 4 ते 5 दीस पावस पडलो आणि पयल्या रात म्युन्सिपालिटी सारकी बुडली। लोकांक खूब त्रास जाले की स्टाफा पासून खूब त्रास जाले। आज मुख्य कारण म्हणल्यार आज हे बुडपाक जे आमगेले म्युन्सिपालिटी आणि SPD जेन्ना जे आमचे नाला 3 मिटर आसा ते 1 मिटराचे नाला करून ड्रेन करून तेंच्यांनी हें केलां। हातूंत स्कॅम आहा व्हडलें स्कॅन्डल जावं जे आमचे पयले जे इंजिनियर जे टॅक्निकल इंजिनियर आहा तेंच्यांनी सारकी हें करूं ना तेन्ना हे आमचे कशे SPD पास करता प्लॅन आनी तेंच्यान म्युन्सिपालिटीक आपल्या जाय तशें हें करून पास करून लोकांक अशें सगळें डायवर्शन करून जे 3 मिटराचे 1 मिटर ड्रेन करून अशें उदक ओवरफ्लो जाता जेन्ना प्लास्टीक मदीं येवन सगळें ओवरफ्लो जाता आनी आख्खें भरलां। सेकंडली हालीं तेंच्यांनी एक 25 लाखाची म्युन्सिपालिटीन टेंडर काडलें डिसिल्टिंग करपाक तें डिसिल्टिंग जावंकूच ना। सपोज जाल्ली जाल्यार आपलें फ्लडिंग जावपा नाशिल्लें 1-2 वर्सां तरी पावस पडलो म्युन्सिपालिटी आख्खें भरता आनी अशें जाल्यार कारण कळूं की आमची म्युन्सिपालिटी जे 25 लाखाचे टेंडर काडिल्ले ते डिसिल्टिंग करपाक तें जावंकूच ना। सर क्लीन नहीं किया था इधर क्लीन नहीं किया है, पूरा गटर भरा हुआ है वो, इसलिए पानी पूरा इधर किचड़ जाम होता पूरा इसमें। थोड़ा बारिश आया तो भी यहाँ पे अभी गटर है ना हाँ इधर से गटर है, इधर से अगर टर्न है उधर पूरा पैक हुआ है। पाऊस स्टार्ट जावचे पयले आमी सांगिल्लें की म्युन्सिपालिटीन 25 लाखाचे टोटल 25 लाखाचे टेंडर केल्ले डिसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स वेगवेगळे पण टोटल 25 लाखाचे सगळे 25 वॉर्डान। सो आमी सांगिल्लें की म्युन्सिपालिटीन सपोज खरें काम केलां डिसिल्टिंगाचें काम केलां जाल्यार तो लिस्ट खंय खंय ड्रेन हें केलां तेजें लोकेशन हें पब्लीश करचें। पब्लीश म्हणल्यार हांव म्हणना पेपरार करपा जाय म्हणून तेंची वन वेबसायट आसा सो एटलीस्ट लोकांक कळून दी खंयचे ड्रेन्स ते एक्चुअली क्लीन केले आनी हे पयशे मोडल्यात। आज तूं चोवपाक गेलो जाल्यार सगळे कडेन उदक भरलो दिसती पडटा रस्त्यार आनी हे जे टेंडर आशिल्ले फक्त ल्हान ड्रेन स्मॉल ड्रेन समजला। सो 25 लॅक्स म्हणले जाल्यार प्रत्येक वाडा अरावंड 1 लाख 90,000 to 1 लाखाचे तो येता। सो जाल्यार हे इतले पयशाचें काम केलें खंय आमी ह्या इशूचेर स्टॉक घेतिल्ले आसा। नाव फॉर ईच ऑफ दीस एरियाज देर आर डिफरंट इशूज वीच आर कनेक्टेड। Now one is where the WRD was supposed to take up the desilting. The WRD was supposed to do the work. In many places the work was half done. In northern part of the city there were certain areas wherein the work of the western bypass was also attributed to be one of the reason for the water not having let water its own way. As regard to here in Station Road and the south part of the city is concerned, the South Central Railway was supposed to take up the work of cleaning the drainage. It was not done. Only the some part here in Konkan Railway they have done it. So tomorrow 9:30 the site inspection is being taken up by Honorable MLA Margam. And we are also directed to be present over there. Of course, railway officials should also be there. And the overall the issue will be tied up.